सर हांगासर पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कितले इंडस्ट्रीज सद्याक फंक्शनींग आहा? जवळ रजिस्टर्ड म्हाका दिसता 120 ते 140 आसतलो. तातूंतलो मेजर सुमार ऑपरेशनल आसा. कसले कसले टायपचे आसा? पिलेन अशें तुमकां अशें हें करूंक म्हणचे न्हू, पण इट्स अ मिक्स बंच. आमचे कडेन फार्मास्युटिकल आसा, मागीर आमचे कडेन कायनेको आसा विच इज इंटू रेल्वे सेक्टर, एविएशन सेक्टर, डिफेन्स सेक्टर. We are into automotive sector. We make seating assemblies. Magir, there's a very good furniture company, Infinity asa. Josmos म्हणून अनेक asa, which is creating a brand in furniture. So a mixed bunch asa. Even most of the two famous brands in bakeries, Caraseed and Pastry Cottage, are operating from Pilen. Ayurvedic Sandu Pharmaceuticals asa. Unicam asa. So सगळं अशें वेगळ्या तरेचे आसा. म्हळ्यार इट्स कंप्लीट असं व्यवस्थित सगळें आसा. मिक्स बंच आसा. सध्या पावर सप्लाय कितली आसा तुमची पंजाबची? Power supply for Pilen, we have a requirement of roughly about 10 megawatts. पण ताजो आता रिक्वायरमेंट क्वायट स्टेबलायज जाला. पयलीं आमकां खूब इश्यू आसा आशिल्ले. 4-5 वर्सां पयलीं एंटायर कोस्टल बेल्ट असो डेव्हलप जातलो रॅपीड पेसार, आनी ताज्या proportionate power infrastructure केन्ना तसो हे जालो ना. Nobody even gave any attention to that. It is only after when Nilesh Cabral, he did a lot of changes when power department was in his hands. आणि खुबशे चेंजीस जावन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आमकां खुबसो रिलीफ मेळ्ळो. नाल्यार आमकां ह्या मे म्हयन्यान जेन्ना टुरिजम जेन्ना कोस्टल बेल्टार हाय आसताले, power was a disaster. We used to only operate on generators. Pilen was in a very bad state. मुगाल्या 2-3 वर्सान आमचे खुबशे सुदारणा जाल्या प्रमाणे. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देर इज अ प्रॉब्लम. इन टर्म्स ऑफ सप्लाय पयलीं जो नासतालो, आउटेजीस आसताल्यो, ह्यो आसताल्यो, त्यो आतां सामक्यो कमी जाल्या. पण क्वालिटी ऑफ पॉवर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर वोल्टेज हे ते खूब इश्यू आसा. पण खुबश्यो कामां जी ताणें तेन्ना चालू केल्ली, इनिशिएट केल्ले, ते कंप्लीशन हाजेर आसा. ते सगळें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे पॉवर हो इश्यू आमचो सॉर्ट आउट जातलो असो दिसता पिलेनचो. सद्याच खुबसो जाला आमचो, पण जो क्वालिटी ऑफ पॉवर आसा वी आर होपिंग फॉर इट. आमचो पिलेरना बिगेस्ट प्रॉब्लेम रायट फ्रॉम डे वन म्हणटा तो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी. एक म्हणटा तो आमची हायवे कनेक्टिविटी आमची इंडस्ट्रियल इस्टेट करतना जावन आशिल्ली, पण 25 वर्सां पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेट जाता. पण ताज्या मागीर हायवे कनेक्टिविटी जी आसा, आमकां एक रस्तो चौगम रोड येता, आनी तो चौगम रोडाचेर कितें जाता, चौगम रोड पर्यंत बरो आसा, पण थंयच्यान जो पळय लास्ट मायल कनेक्टिविटी आसा तो एक पासिंग थ्रू व्हेरी नॅरो विलेज. सो ते वयर तांचे इलेक्ट्रीक पोल्स आसा, लायन्स आसा, हे आसा. सो ते कंटेनर हाडपाक व्हरपाक व्हडले प्रॉब्लेम जाता. सेकंड आमचे वेऱ्या सायडींतल्यान, सो वेऱ्याय थंय एक बॉटलनेक आसा. सो तोय बॉटलनेक आशिल्ल्यान इंडस्ट्रियल इस्टेटीक पळय जी हायवे कनेक्टिविटी जाय, फ्री कनेक्टिविटी इज अ बिग प्रॉब्लेम. तो एक जालो. आनी सेकंडली आमचे कडेन हांगा बऱ्यो इंडस्ट्री आसा. युनिकॅम दर विच हॅज गॉट USFDA एंड इज ग्रोईंग लायक एनीथिंग. कायनेकोय आसा विच इज सप्लायींग टू डिफेन्स, एरोस्पेस, तांच्या बोईंगांक सप्लाय आसा. प्रत्येक जाणांनी गेले 20-25 वर्सान आपल्या कंपनीन सुदारणा हाडल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज, मॅन्युफॅक्चरींग वायज, प्रत्येक इम्प्रूव अपग्रेड जायत गेले. आनी अपग्रेड जातना आमी इंटरनल आमी करता, पण आमचे रस्ते जे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा ते इतले पाड पडले. आनी आमकां वायट दिसता केन्ना की भायर जेन्ना रस्ते बरे आशिल्ले ताजेर परत हॉट मिक्सिंग चल्ला. आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हॉट मिक्सिंग करपाक कोणाच कडेन पयसो ना. आमी इतलो रेवन्यू जनरेट करता, लोकांक हे करता, पण रस्ते आमचे पयले आसतले हांगा कशें जालां ते. अशें न्ही की सद्या हांगा फोडल्या की आमचे हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा. पण अंडरग्रावंड केबलिंग इज नॉट द एक्सक्यूज. ते फुटिल्लेच रस्ते फोडले आनी. सो अशें न्ही की रस्त्याची क्वॉलिटी बरी आशिल्ली. सो आमी आमच्या सरकारा कडेन केन्नाच्यान मागता की तुमी भायर पळय परत हॉट मिक्सिंग करता. एकदां तरी आमच्या ते 10-15 वर्सां एकदां सुद्दां हॉट मिक्सिंग समज तर आमचें जायना किंवा रस्ते जायना. काय बऱ्यो इंडस्ट्री आसा तांकां हे कसो येतलो, इम्प्रुवमेंट कसो जातलो. भायर भितर सगळे आनी भायल्यान सगळी धूळ येवप भितर. आम्ही फाटले 3-4 महिन्याच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन भोंवतात. सो त्यांची एक मागणी असता ती म्हणजे फायर हायड्रंटाची. सो हांगासर तशी सुविधा आसा? फायर हायड्रंटाची आमची हांगा प्रॉब्लेम आशिल्लो, पण सद्या आमची रिसेंटली आमची अंडरग्रावंड वॉटर लँग्वेज जाला, पायपलायन नवी लेक जाला, तातूंत आमचे फायर हायड्रंट मातशे जाग्यार आयले. आनी सद्या रिसेंटली जो बर्जराचो जेन्ना पळय जो उजो लागिल्लो
तेन्ना ताचें टेस्टिंगूय जालें इनडायरेक्टली, म्हणल्यार वी कूड यूज वॉटर फ्रॉम दॅट फायर हायड्रंट फॉर दॅट युनिट. म्हाका सांगा की सध्या ती इंडस्ट्री चालू आसा परत बर्जराची? बर्जराची आसा, पार्शली आसा. म्हणल्यार तांणी टोटल म्हणल्यार एक विंग तांचे कंप्लीट जे स्टोरेज आनी जे पळय नवें तांचें एक्सपान्शन आशिल्लें थंय उजो लागिल्लो. पण तांची जी पॅरंट मदीं पयलींची ओरिजिनल आशिल्ली थंय तांचें ऑपरेशन मायनस स्केल चालू आसा. प्रत्येक आता इंडस्ट्रियल एस्टेटीने आम्ही जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की IDC मीट म्हणून त्यांचा एक प्रोग्राम जाता, जितूंतल्यान तेंची इंडस्ट्रियल वेगळे वेगळे इंडस्ट्रीज एकठांय येवन ते उलयतात, तेंचे प्रॉब्लम्स जाणून घेतात. हांगासर IDC मीट बी आमची IDC मीट जवळ 6 जुनाक आसतली. सो 6 जुनाक शेड्यूल, सो तेन्ना आमी आमचे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ते डिस्कस करता. आनी एक आमचे अशे मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा ते कितें पिल्यान एक इज अ व्हेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी सगळ्यांनी जे पळय युनिट्स घेतिल्ले किंवा जे प्लॉट्स घेतिल्ले 20-25 वर्सां पयलीं घेतिल्ले मागीर. सो तेन्ना कितें आसता, तुजे 20-25 वर्सां पयलीं खंयच्या इंडस्ट्रीचें विजन एका लेवलाचेर आसता, पण एक 25 वर्सां सस्टेन जातकच एवरीबडी हॅज ग्रोथ प्लॅन्स. आतां ग्रोथ प्लॅन्स किंवा मार्केट डिमांड आसता आनी ऑटोमॅटिकली यू हॅव टू अपग्रेड युअर मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस ऑर क्वांटम दॅट यू. आनी तें करतलो जाल्यार आज जाग्याची अवेलेबिलिटी ना, तुका पिलर्नाय ना आनी हांगा लागीं खंयूय ना. सो ती नाशिल्ल्यान कितें जाता प्रॉब्लम की फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ इज हॅम्पर्ड. एक्सपान्शन तुका मेळना आनी तूं समज ते डिलिव्हर करूंक पावना जाल्यार यू लूज युअर कस्टमर्स ऑल्सो वीच समबडी एल्स टेक्स ओवर. सो अशे काही प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान फाटीं तेन्ना प्लॅन आशिल्लो पिलॅना तांचो एक्सपान्शन करपाचो, पण तातूंत कांयच हें करूं ना. तातूंत इंडस्ट्रीक फाटीं फुडें प्रॉब्लेम जातले. सगळ्या जाण सध्या कशें मॅनेज करता, पण बियॉन्ड सर्टन पॉयंट ऑफ टायम नाल्यार ते समज जायना जाल्यार भयंकर प्रॉब्लेम. फाटल्या असेंब्ली सेशनान एक डिस्कशन जालें ते म्हणजे डिजिटलायझेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट, जे प्लॉट्स आसा किंवा अलॉटमेंट आसा. सो ह्या विशया कडेन तुमी कशें पळयता? Digitalization will be only helpful. Of course, it is a nice thing. I mean, we welcome that. It will be useful in all this tedious paperwork in terms of transfers or in terms of lease or in terms of ownership. या सगळ्या पळय IDC ऑफिस घरान आसतना वेळ काडटा, शुल्लक गोष्टी कितलोसोच वेळ वता. त्यो काही गोष्टी सोप्यो जातल्यो, पण त्यो सोडल्यो जाल्यार आमचे बाकीचे कितलेशे प्रॉब्लेम्स, एक्सपान्शन आसा, बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, रोड क्वॉलिटी आसा, हे आसा ते आसा. पण हाजो जातलो. हांगासरल्यो इंडस्ट्रीज आसात त्यो म्हणजे शिफ्टींनी कामां करतात. हय, खुबश्यो कंपनी शिफ्टींनी करता किंवा एक्सटेंडेड शिफ्ट्स आसता. स्ट्रीट लायटची सिच्युएशन हांगासर स्ट्रीट लायट म्हणटा ती नाच. IDCन स्ट्रीट लायट म्हणटा चालत ना. आनी हो आमचो गेल्या 20 वर्सांचो मुद्दो आसा. समज ते प्रॉब्लेम सांगूंक गेले जाल्यार कितलेशेच प्रॉब्लेम आसतले, पण प्रत्येक प्रॉब्लेम हांव सांगूंक शकना. हांवें तुका सांगलें ते मेजर सांगला, पण स्ट्रीट लायट हो आमच्या 20 वर्सां पयलींचो प्रॉब्लेम आसा. आनी हो सदांच प्रॉब्लेम IDC इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पोट दाखयता आनी इलेक्ट्रिसिटी IDCक पोट दाखयता. सो हाज्या मदीं रंगायत आसा. 10 वर्सां पयलीं तांणी मदींच सांगलें की तुमकां एक हायमास दिता म्हणून. सबन इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक हायमासाचो कितें एक लायल आमी थंय चल्ला.